तो तुम्ही केदाळे पाद्र्या पांगी म्हणयात फादर आमकां वो शब्द शिकयला म्हणून ग्रेक शब्द काही तुमकां वापरूंक जायना तो अनाफरा म्हणटा आमी अनाफरा खाली नोवेंताई कालेंगे आमच्या मध्ये सांगणी आसा लातेन आनी ग्रेक म्हणून हो ग्रेक असो शब्द ग्रेक भाशेचो शब्द अनाफरा म्हळ्यार येवकरिस्ताचे महाप्रार्थना आनी एक केदाळा पर्यान भेटोवणी जाल्या उपरांत ह्या जगसान सगळ्यो संगती पवित्रच जाल्यार हांतू एका 5 मिनटां भितर आमकां इतले मिस्तेर आटापूंक मेळटात इतले मिस्तेर समजूंक मेळटात देखून खरेंच पवित्र सभेन ह्या मागण्याक महाप्रार्थना म्हणून आपयला देखून ह्या मागण्यांतले थोडे गरजेचे विशय आज तुमकां स्क्रिनार थोडी पिंतुरां आनी थोडे विशय तुमकां दाखयतात पयलें जावन सुरू जाता प्रस्तावनाचो नामान आतां हें हांवें कित्याक सांगचें ह्या मिसा वेळार तुमी ह्या सगळ्या संगतींक पुर्ती गमन दिवन पळोवंक जाय आयकूंक जाय समजूंक जाय आनी कितले आमी समजत हांव तितल्या भक्तीन भाग घेवंक आमकां साध्य जाता देखून एक 2 कडेन मात्र लोकाचो जबाब आसा एक पवित्र आमी गायता ह्या मागणे म्हणटा आनी भावार्थाचो गोठ जेजू मेलो जेजू जिवन जाला जेजू नव्यान येतलो 2 वेळांनी मात्र आमचें मेतेरपण आसा नंतर सगळें याजकच मुखारसून व्हरता देखून सुरवेर आसा प्रस्तावनाचो नामान ती दोडो नामान आसा पुण्या अभ्यास करया तो खंयचो नामान म्हूण तुमकां कळटा सर्वेस्पर तुमचें सवय आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासूया वय ताका लागून हाका दिन वासनेची स्तुती ह्या नामान आमी म्हणटा पूण आमची काळजां उबारुया म्हळ्यार कितें एका रितीन पवित्र सभेन आमकां तयार करचें आतां तुमच्या मुखार असली अजापां घडटात ती पळोवच्या खातीर फकत समजोनी आसल्यार पावना भोगणाय आसूंक जाय देव मोगी आसूंक जाय त्या वेळार मात्र उंडो आनी वायन न्ही जेजूचे मांस आनी रगत म्हणलें भोगाप येवंक जाय तर आमचो भावार्थ घट जायचे जाल्यार आमची काळजां उबारूंकच जाय आनी काळजां उबारूंक जाय म्हणटा आसतना वो नामान आज कालचो न्हय इगर्जमतीच्या सुरवेर पयल्या शतमानांतूनच आमकां दाखले पळोवंक मेळटात हरी एका येवकरिस्ता वेळार तांणी सांगचें लातीन भाशेन कोणाय जर तर खंयी तुमी मिशाक गेल्ल्या सुरसूम कोर्दा म्हणटा आमी उबारा तुमची काळजां म्हूण आमची काळजां उबारुया आतां असो अर्थ कितें सडीत मापान हे दोळूच आमी देवाच्या उतरांत भाग घेतला आनी आमची काळजां एमावसाच्या शिसांच्या काळजां बरी आतां मोगान पेटल्यांत आनी आपोस्तलांची कृत्यां आमकां सांगतात आमी सकड एका काळजाची आनी एका मोनाची देखून पळया आतांच ह्याच घडये पळया तुमी खंय थावन तुमी आयल्यात दुसऱ्या घरांत थावन आयल्यात कुटुंबांत थावन दुसऱ्या गांवांत थावन आयल्यात पूण ह्या मिसा वेळार सांगाता आमी मागताना सांगाता गायताना आमी सगळां एका काळजाची देखून आमी सगळ्यांनी आमची काळजां उबारूंक जाय कित्याक हे मिस्तेर आटापच्याक हे मिस्तेर समजूनच्या ताचे उपरांत येता अर्गां ह्या महास्तुती असो गुट कितें अर्ग ह्या महास्तुती थंय थावन धरून आतां हांवें सांगलें वय आमी सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिन वासुया वय अशें आमी करूंक पावो थंय थावन धरिल्लें पवित्र पर्यान याजकच एक कंतार करता थोड्या फावटी वाचता थोड्या फावटी कंतार करता तें कितें आमच्या सोडवणीची चरित्रां आमच्या सोडवणीचो गुट आमच्या सोडवणीची चरित्रां आनी तांतू तें बरयत आसतना आमी मागता आसतना एक बरेंशें राज हांव घालां पयलें आमकां पवित्र सभा कारण दिता कारण तुमकां बरयलां थंयसर कारण दिता कित्याक आमी महास्तुती गावूंची तें जातच पवित्र सभा त्या महास्तुतेन कितें आटापलां आमच्या सगळ्या सोडवणेचो गुट आटापला म्हणून एक मोठवी 7-8 लायनींनी ह्या अर्दे लायन बरयल्ली इतलेशे सारांश आमी म्हणटा डेन्स म्हणून इंग्लिशांत दामून बरयल्ल्या बरी आमच्या सगळ्या सोडवणेचो गुट थोड्याच उतरांनी विवर आयला ताचे उपरांत निमाणें आमकां पळोवंक मेळटा अंत्यकाळाची संपूर्णाय देखून देव आज बोडव्यां सांगता सर्गींच्या कोरा सांगता आमी आतां पवित्र गायता पळया आतां देखून ताचो दाखलो दिता हांव तुमकां पयलें हांवें म्हळें कारण
ही उतरां आयका पळया. तुमकां सदां आयकून आयकून संवय जाली आई वय की न्ही पळया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्वपदवेदारा आनी सासनाच्या देवा, सर्व काळी आनी सर्व थंय आमी तुका दिन वसूंक फावो हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आतां कारण मेळ्ळें कित्याक आमकां फायद्याचो हो. आमी आतां आटापसो आमी संभ्रमसो गूट आमच्या फायद्याचो. हांव एका गांवांत आसुल्लो थंय इल्लोसो कितें म्हणयात इल्लोसो अधिका प्रसंग मनीस आसुल्लो एकलो. आमी कंथार करतना हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो म्हणटाना तो इगर्जेंत आखरेक बसतालो किदाळे. ताणें व्हडल्यान मिसा वेळार हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो म्हणटाना ताणें आखरेक बोम मारचें दैनान वय वय तुमच्याच फायद्याचो म्हूण. पूण आमकां कारण कळ्ळें. ताच्या उपरांत आमकां बरयलां गडाप कितें घडता सगळे मिस्तेर संक्षिप्त जावन आमकां विवरसिल्यात. पळय हांव मस्त मागणी आसा तांतली एक मागणी वाचता. त्या तुज्या अनंत शब्दा वरवीं तुवें सगळें रचलाय. पातकांतली आमकां सोडोवच्याक आमकां तारोक करून ताका तुवें पाठयलो, जेजूक पाठयलो परसो नातालांचो गुटू. ताचे उपरांत पवित्र आत्म्या वरवीं आंकवार मरयेचे उदरीं ताणें कूड घेतली. मरयेक इजबी हाडिल्ले फेस्ताचो गुटू. ताणें कश्ट मरण सोंसलें आनी कुर्साचेर जैत व्हरून पुनः जिवंतपण आमकां उगडापें गेलें. पास्काचो गुटू पळया कितल्या बऱ्या रितीन थोड्याच उतरांनी सगळो गुट विवरयला. निमाणें आमकां सांगतात अंत्यकाळाची संपूर्णाय. देखून आतां देवदूतां आनी सोमेस्त भक्तां सांगाती आमी तुजी स्तुती गायता. आतां तुमकां कोयर तुमकां हेल्प कुमोक करता. कोयरा सांगता आमी सकाळां कंथार गायता. पूण आमची मात्र देवस्तुती न्हय ही. आंज बोडवे सयत सर्गींचे खोर सयत आमच्या सांगाता मेळटात. देखून देवाक निरंतर स्तुती. ते आनी आमी सकटा मेळून देवाची स्तुती करता. सकट मेळून देवाची स्तुती करता. आनी आतां स्तुती करूंक एक कारण येता. तक्षणा पवित्र 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 ती थोडें पवित्र म्हणा. आनी पवित्र पवित्र ते मागणे म्हणटात न्ही. पळया आतां तुमीच म्हणा तुमकां वाचूंक जाता जायत्यांक. पवित्र 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 दळबारांचो सर्वेस्पर तूं. इजाया प्रवादीन सांगला उगडापणाच्या पुस्तकांत आमकां वाचूंक मेळटा. सर्ग आनी संवसार भरल्यात तुज्या वैभवान. परत्यान इजाया प्रवादी आमकां उगडास करून दिता. सर्वे होजान्ना उंसर्गी ताका जय जय. खंयच्या दिसा आमकां आयकूंक मेळटा हें होजान्ना रामाच्या आयतारा. रामाच्या आयतारा होजान्ना सगळ्या लोकांनी होजान्ना ताका म्हळें. सर्वेस्पराचें नांवी येता ताका जय. किर्तन परत्यान वांजेल. देखून आमी म्हणचेनी कोणेय घडोवन घाल्लीं उतरां आमी आज म्हणटा म्हणून सकड वांजेलांत हांव बायबलांत हांव काडिल्लें आमी आमचें मागणें करून घेता. तें जाल्लेंच येता तुमकां पिंतूर पळोवंक मेळटा. याजकान आपले हात त्या उंड्या वायनाचेर पातळावचे. हें पवित्रत्म्याक आपोवणें. आमी ताका ग्रेक भाशेन एपिक्लेसीस म्हणटा. पवित्रत्म्याक आपोवणें. हर एका साक्रामेंतांनी आमी पवित्रत्म्याक आपयता. पवित्रत्म्याचे देणे कुमसाराक तुमी वेता आसतना याजक म्हणटा पवित्रत्म्याच्या देण्यान हांव तुजी पातकां बुक्षितां. एका लग्नाच्या काजाराच्या संस्काराक येता आसतनाय वर्दीच्या वेळार तुमी पळयलां बिस्पू त्या उमेदवाराच्या तकलेर हात दवरता. त्याच प्रमाणे हांगा ते आपले हात दवरतना उंडो आनी वायन ताणें याजकाचे कॉन्सेक्रार केल्ल्या हातांनी ताणें हात हाडतना उंडो आनी वायन जेजूचें मांस आनी रगत जावन बदलता. देखून पवित्रत्म्याक आपोवणें. ताचे उपरांत स्थापन विवरण म्हळ्यार कितें. जेजून ते उतरां म्हणलीं आनी हो ही म्हजी कूड तुमचे पासून समर्पूंची. तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ताचे उपरांत काल्स घेवन याजक म्हणटा तुमी सोमेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. आतां हे दाखले खंय पळोवंक मेळटात. तुमकां कोणायकी उगडास करूंक जाता जाल्यार उगडास करा. 3 वांजेलांनी आनी 6 पावलोच्या पत्रांत कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांत आमकां 4 कडेन जेजूच्या निमाण्या जेवण्याचो दाखले आमकां पळोवंक मेळटात. आनी थंयच स्पश्ट केलां जेजूय आमी कालच्या दिसा नियाळ केलो. जेजून उंडो घेतलो मोडलो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. उंडो दिलो. ही म्हजी कूड. खंयची ती कूड. उंडो पूण जेजूनच आपूण म्हणटना कितलें बरें जालें सारकें जालें. ही उंड्या रुपार आसची म्हजी कूड
तुमचे पासोत दिवची. देखून जेजूस आपली कूड त्या उंड्याच्या रुपार आमकां दिता. देखून याजकी आज जेजूच्या स्थानार रावून तेंच म्हणटा, जेजून सांगली उतरां, ही म्हजी कूड तुमचे पासोत दिवची. आता याजक हे संस्कारण्याची उतरां आसात न्ही, याजकाची मात्र न्ही, आमकांय सगळ्यांक आमी आमची कूड मोडून हेरांक दिता. जावं पुरो लग्नाच्या संस्कारांत, जावं पुरो दिसपडतो वावर करतना, पूण ताची संपूर्णता मिसा वेळार. ताच्या उपरांत येतात भावार्थाचो गुट. जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, जेजू नव्यान येतलो. आतां हो खंय घडलां हें? जेजू मेलो, जेजू जिवन जालो, खंय जालां हें? आत्तां जालां आमच्या मुखार. आतांच घडते आसा तें. देखून हो आमचो भावार्थाचो गुट. आदीं जालां तें जावन गेलां, पूण आतां परत्यान घडता. ताचे उपरांत याजक उगडास काडटा. आमच्या सोडवणेचो गुट कसो आमकां देवान उगडापो केला म्हूण. देखून पळया ही उतरां. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुना जिवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता. ताचे उपरांत विनंतीची मागणी येतात. आख्ख्या पवित्र सभे खातीर आमी मागता. आमच्या बापसाहेबा खातीर, बिस्पा खातीर, याजका खातीर, लोकां खातीर, सरून गेल्ल्यां खातीर, सगळ्यां खातीर आमी मागता. निमाणें आमकां येता स्तुती स्तोत्र. त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता. आतां तो स्तुती स्तोत्र येता आसतना पयलें जावन समजून घेया, आमी एक देवाक वळखून घेता. देव बाप, देव पूत आनी देव पवित्र आत्मो. ताचे सांगता आमी म्हणटा जेजू, त्यास जेजू वरवीं, त्यास जेजू सांगता आनी त्यास जेजू थंय. आमकां जेजून मात्र बापाची वळख दिवंक जाता. जेजून मात्र, जेजू सोडून दुसरो सोडवणदार ना. त्या जेजू वरवीं मात्र आमकां सोडवण मेळटा. निमाणें याजक तें पातेन आनी काल्स उबारतना आमी उगडास दवरचें. हो गुर्त उबारचो कित्याक? आमी सगळीं यात्रीक परजा सर्गींच्या कुशीक पयन करनासाव. आनी थंय वचून जेजूक देखता पर्यान, जेजू सांगत भक्ता पर्यान आमकां हो उंडो आनी वायन, जेजूचें मांस आनी रगत सांगत दितात. तुमकां समजलें? मोठ्यान थोडे विवर सांगले. समजलें? आतां तुमी वय म्हणाले, आतां थोड्यांनी तकली हालयली. असो अर्थ आसा लास्टाक आमेन म्हणटात तुमी. आमेन म्हळ्यार कितें? तशेंच जावं, तशेंच जावं, वय तशेंच जावं. देखून आतां समजलें म्हणल्यार वय म्हणाल्यात. आतां मिसा वेळार याजक तें गायतना, त्यास जेजू वरवीं आमेन म्हणटाना त्या वेळार तुमी तकली हालोवंक जाय आनी म्हणूंक करनाकात. तुमी म्हणूंक जाय, म्हाका आज समजलां, म्हाका आज भोगलां, हो दैवीक अणभव मेळ्ळा. देखून खऱ्या काळजान आमेन म्हणा. पळया तुमचो येवकरिस्त कितल्या कुरपे बरीत समजणेचो कुरपे बरीत तुमकां जातो. उबरवया. सर्वेस्पोरा आमच्या मोगात रचणारा, खाकुलतारा आमच्या मोगात पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडवळ सुदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. उतर तुझे ऐकूंक आमी आयल्या, जिविताचेर बांदूंक आमी जमल्या. प्रेरीत जावन तुजें काम शिक्षाक आत्मीक लिसां, मागता तुजें बेसान. प्रेरीत जावन तुजें काम शिक्षाक आत्मीक लिसां, मागता तुजें बेसान. सर्वेस्पुरा आमच्या मोगाळ रचणारा, खाकुलतारा आमच्या मोगाळ पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वडमळ सुदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी.
आमच्या सुम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवा समोर आणि पवित्र आत्म्याचा एकवट तुमचे सोवे आसो. तुमच्या सोबे आसो. बाळका जेजुतई मोगाच्या भावान आणि बहिणीनो, आणि आम्ही नोवेनाच्या सोव्या दिसा आसा. आयच्या नोवेनाचो विशय जावन आसा तरणाटपणार तूं संतोषान जिये. देव आमकां संतोषाक आपयता. तरणाटपण म्हळ्यार एक संतोशाचो मनोभाव. आज आमी विशेष रितीन युवा जाणां पासत मागतले. हांव आमच्या कुटुंबांत आसच्या सर युवा जाणां पासत मागया. ते जावन आसात धर्मसभेचे कांबे. मुखली धर्मसभा तांची जावन आसा. तशेंच ह्या संवसाराचे ह्या देशाचे ते नागरीक तांचे पासत आमी विशेष रितीन ह्या नोवेनाच्या मिसा थळा मागया. तांकां बरी दिशा देव फावो करून दी आनी तांचें भविश्य उज्वल जावं दी म्हणून आमच्या युवा जाणां पासत विशेष रितीन मागया. म्हज्या मोगाच्या भावांनो आनी भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन हे वांटो घेवच्या खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. हांव पातकी देवा आणि तुमकां बाबा भयणीनो वाठारांनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. ओम स्वप्रात ओम स्वप्रात ओम स्वप्रात ह्या संस्कार मुरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आणि तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या श्रेष्ठरा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकूळ करून आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. सोम्या काकू सोम्या काकू क्रिस्ता काकू क्रिस्ता काकू सोम्या काकू सोम्या काकू प्रार्थुया. प्रितीच्या बापा जेजूच्या भोव पवित्र नावाक आमी मान दिता आनी त्या नांवान तुवें आमची सोडवण केल्याय देखून आमी तुका दिनवासता. ह्या जिविताची गोडसाण साकोन दोशी जावंक आनी सर्गार तुज्या आमच्या बापाच्या घरांत ताणें बसयल्या संतोषाची संपूर्ण भरती जोडूंक आमकां फावय म्हणून आमी मागता. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजूची क्रिस्त वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससना. उपदेशकाच्या पुस्तकांतलें वाचप. तुजो उंडो उदकाचेर उडय, जायत्या काळा उपरांत तुका तो मेळटलो. 7 वा 8 जाणांक तुजे कडेन आसा ते वांटून दी. कित्याक पृथ्वेर कसली विघ्नां येतली म्हूण तूं नेनाय. कुपां पावसान भरोवन आसल्यार ती तो पृथ्वेर वतात. रूख दक्षिणेक वा उत्तराक पडल्यार जैन तो पडला. थंय तो पडून आसता. जो वारें पळयत आसता तो केदीस ओंपिना. जो कुपाचेर दिश्ट लायत आसता तो केदीस लुवाना. आवयच्या गर्भान आसलेल्या हाडांक जिविताचो स्वास
कसो मेळटा म्हूण तूं नेनाय तेच बरी सगळे रस्ता त्या देवाचें काम तूं समजून घेवंक शकनाय सकाळीं बिवोंक सांज पर्यंत तुज्या हाताक विशेव दिनाका कित्याक खंयच्याय दोन वस्तू पैकी खंयचें सुपोळ जातले वा दोनां मदलें खंयचें बरें म्हूण तूं नेनाय उजवाड स्वादीक सूर्याचो प्रकाश पळोवन दोळे प्रसन्न जातात मनीस जायतीं वर्सां जियेत जाल्यार त्या सर वर्सांनी तो संतोशान जियेव पूण सांगातच अंतकराचे दिसी जायते आसात म्हूण उगडास दवर येवचे आसा ते सगळे व्यर्थ तरणाट्या तुज्या तरणाटपणार संतोशान जिये तुज्या तरणाप्रायेर तुजें काळीज उल्हासूं तुज्या काळजाच्या अत्रेगा प्रमाणे आनी तुज्या दोळ्यांच्या आसे प्रमाणे चल पूण ह्या सगळ्या विशयांनी देव तुका नितीक उबो करतलो म्हूण उगडास दवर तुज्या मनांतली चिंता काडून उडय आनी तुज्या कुडींतली दूख पयस कर पूण तरणाटपण आनी काळे केस व्यर्थ देवाचें उतर हें देवाचे गोड उपकार सर्वेस्पोरान रचला सर्गानी संसार ताचे तावन येता म्हाका आदार सर्वेस्पोरान रचला सर्गानी संसार ताचे तावन येता म्हाका आदार हांव म्हजे दोळे उबार पर्वतांक पळयता सोम्यातावन येता आधार म्हाका येता आधार म्हाका सर्वेस्पोरान रचला सर्गानी संसार ताचे तावन येता म्हाका आदार आमचे पांय आदलोंक निसरोंक सर्वेस्वर सोडसना राखणो म्हजो तो झेम ना थाका केदीस तो निसोना सर्वेस्पोरान रचला सर्गानी संसार ताचे तावन येता म्हाका आदार सर्वेस्वर राखता म्हाका उजव्याक म्हज्या रावता दिसा वतान वाराच्या सान्यांत सावळी मोजेर घालता सर्वेस्पोरान रचला सर्गानी संसार ताचे तावन येता म्हाका आदार सर्वेस्पोरान रचला सर्गानी संसार ताचे तावन येता म्हाका आदार Alleluia, Alleluia, Alleluia. तुझ्या पुताची उतरां आयकोचे खातीर आमची काळजां उगड सर्वेस्परा. Alleluia,
Alleluia, Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सोवे आसो तुमचे सोबे आसो समाते व परमाने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता महिमा तुका सोम्या तो वळ जेजू जो हांव लागचे स्नान घेवचे खातीर गलिल्या तावन योर्दान न्हंय तडी खायलो पूण जो हांव ताका आडावंक पळयलें हांवें तुजे लागचे स्नान घेजे आसता तूं म्हजे लागीं घेताय म्हणलें ताणें पूण जेजून ताका जाप दिली आतां सद्याक हें तशेंच आसूं कित्याक हे वरवीं देव कुशी व्हरता तें सक्कड आमी जारी करूंक फावो तितल्यार जो हांव कबूल जालो जेजू स्नान घेवंक उदकांतलो वयर येतस आकाश उक्तो जालो आनी देवाचो पवित्र आत्मो एक पारव्याभर येवन आपणाचेर रावलोलो ताणें देखलो आनी तेदुआ आकाशांतावन एक ताळूय हे परी आयकलो ओ मुसो पोतू म्हाका चड मोगाचो तो म्हाका मानवला देवाचें उतर हें वाकणी तुका क्रिस्ता जेजू बळकातय मोगाच्या भावना आनी भयणीनो तरणाटपणार तूं तंतोसान जिये हाचें पयलें वाचप उपदेश ग्रंथांतलें अध्याय 11 ओळ 9 सांगता तरणाट्या तुज्या तरणाटपणार संतोसान जिये तुजें तरणाटप्रायेर तुजें काळीज उल्हासूं मोगाच्या भावनांनी भयणीनो तरणाटपण देवाचें एक विशेष देणें तरणाटपणार एका रितीची उमेद आमच्या कुडींत मोतींत एका रितीचें सोदाप जिवितांत अनेक रितींत सोपण जायत्या जाणांनी आपल्या उतर प्रायेर कितेंपणी उडास काडचो जाल्यार तें जावन आसा तांच्या तरणाटपणाचें हांव तरणाटो आसतना हांवें अशें केलें तशें केलें ही कारबारां केलीं ही पक्रीपणां केलीं हाका म्हणटा आमी युथफुलनेस एक मनोभाव जिवितांत सदांच जीव रावोंक आनी देवाचेंच एक वर्तें दणें केवळ ही एक प्राय मात्र न्ही जायते आमचे जाणटे तरणाटेच आसत युथफुलनेस म्हणटा हांव एक मनोभाव देखून तरणाटपणाक आनी संतोशाक लागशिल्लो एक संबंध आसा तरणाटपणार जायतो संतोश जीवसान जिवितांत आसा आनी संतोश ही देवाचें वर्तें देणें देवान आमकां रचलां तर संतोशाक रचलां दुखाक न्ही बेजाराक न्ही संतोशाक आनी पवित्र सभेची शिकोवण आमकां सांगता दोतोन देवान तुका कित्याक रचलां देवाचो मोग करूंक देवाची सेवा करूंक आनी एक दीस ताचे सांगाता सस्नाचें सूख आनी संतोष भोगोवंक पळया क्रिस्ती जिविताचो सेवेट जावन आसा संतोष पूण म्हजें एक सवाल आमी सगळीं संतोष सोदता पूण संतोष आपणात आमगी आमी सगळीं संतोषाची सोदनारां सीकर्स ऑफ हॅपीनेस डू वी रियलायज हॅपीनेस पोंडाकेच्या अनुसरी वा पोंडांती थोडे बडी संतोष ना कारण कितें खरो संतोष खंय मेळटा खरो संतोष म्हळ्यार कितें ह्या विशयंत आज आमी थोडो वेळ नियाळ करूंक प्रयत्न करया पयल्या सुवातेर एक व्हडलें सूख चिंतप मिसअंडरस्टँडींग म्हणटा हांव वा सूख ग्रहण
बिटवीन जॉय अँड प्लेजर. संवसारीक कुशालकाय आनी खरो आनंद थंय आसची एक सूख ग्रहण. जायतीं जाणां आमी संतोष सोदता पूण कुशालकायांत हांव संतोष सोदता. कुशालकाय, संवसारीक कुशालकाय आनी खरो संतोष हे वेगवेगळी. देवाचें उतर सांगता, जुवान बरयल्लें पयलें पत्र अध्याय 2 ओळी 16. कुशालकाय खंयतान येता म्हणून जुवांव ताच्या पत्रांत सांगता. रक्तमासाच्या ओंदवणेंत, दोळाच्या पुस्तलावेनेंत, जिविताच्या पोकळ दौलतेंत हें सगळें संवसारांत हांव आयिल्लें, हें बापात हांव न्ही. कुशालकाय संवसारांत हांव येता, संवसारी वस्तूत हांव येता, संवसारी व्यक्तीत हांव येता, अभ्यासात हांव येता, पूण आनंद आनी संतोष खंयतान येता, देवातान येता. हें पवित्रत्वाचें देणें. गलातकारांक बरयल्ल्या पत्रांत सांव पावलो अशें बरयता अध्याय 5 वळी 20 आनी 2. पूण पवित्रत्वाचें फळ हें मोग, संतोष, समाधान. संतोषाचो मूळ देव जावन आसा. संवसारी कुशलकायाचो मूळ कूड, संवसार, देवसार, थोड्या फावटी आमच्यो वण्यो. देखून संवसारांत गिजी गिजी संवसारांत सगळें जिगी बिगी दिसता, आकर्शण दिसता. कित्याक थंय आकर्शणाले पुस्तलावणी आसा. हें एक पयलें आमी संतोष देवातावन सोदजय आनी पवित्रत्म्याचें देणें संतोष जावन आसा. आनी संतोष केदाळाय तृप्ती करता मनशाक. खुशालकाय तृप्ती करना, कुशालकाय तृप्ती करना. प्लेजर्स नेवर सॅटिस्फायस. बगार मनशा थंय एक गिल्ट उपजोवच्या बरी करता. गिल्ट म्हळ्यार आरोप मनोभाव. दुसरें आनी एक मिसअंडरस्टँडींग आमी संवसारी मनशांनी चिंतचें आनी रॉंग जाग्यार संतोष सोदचो जावन आसा. जायत्या जाणांनी आमी चिंतचें आमचें नैतीकपण म्हळ्यार वॉट आय फील, कितें म्हाका लायक जाता, पसंद जाता, रूस बगता तें आपणावंक करचें प्रयत्न. पूण कितें उंची, कितें बरें, कितें बऱ्यांतलें बरें आमी म्हणटा इंग्लिशांत लायक अँड गूड. लायक अँड गूड ही दोन वेगवेगळी. बऱ्यांतलें बरें सोदूंक थोडे फावटी आमी सोलवता. बगार कितें म्हाका लायक तें हांव सोदतां आनी कितें लायक तें संतृप्ती दिवंक शकना. आनी शाश्वत जावन आमकां नीज शेवटा थंय पावयना. सा अगोस्तीन सगळी संवसारी कुशालकाय भोगुल्लो एक सांत जावच्या पयलें. आनी सगळें कुशालकाय संवसाराची भोगोवन, कुडीची, संवसाराची सगळी कुशालकाय भोगोवन आखरेक तो सांत जालो. आनी आपल्या आत्मचरिता कन्फेशन म्हणल्या बुकांत आखरेक तो बरयता. Our hearts are created for you, O Lord. They are restless until rest in you. आमची काळजां तुजे खातीर रसल्यांत सोम्या. ती विशेव घेवची नात तुका मेळच्या मुसोर. आमची काळजां देवा खातीर रसल्यांत, संवसारा खातीर न्ही, एका व्यक्ती खातीर न्ही, वस्तू खातीर न्ही, म्हज्या वण्णे खातीर न्ही, देवा खातीर. आनी ताचे थंय मात्र ती दादोशी जातात, संपूर्ण आय जोडतात. आनी ताचे थंय मात्र नीज शाश्वत तृप्ती जोडतात. देखून देव जावन आसा शाश्वत शांतेचो सागोर. आनी आमी कुशालकाय, संवसारी कुशालकाय थंय संतोष खंडीत आमकां मेळचो ना, देवा थंय मात्र मेळटलो. दुसरें, जायते फावटी आमी चिंताव आमचो संतोष कोणाची की जबाबदारी म्हणून. माय हॅपिनेस, माय रेस्पॉन्सिबिलिटी. हॅपिनेस इज चॉयस, म्हजी विंसवण. जायते फावटी आमी जिवितांत देदेस्पर जाले हांव कित्याक. जायते युवक जावंक पुरो, तरणाटे जावंक पुरो, जाणटे जावंक पुरो,
जायते फाटी आमी चिंतचे हेरांनी म्हाका संतोश करी जाय म्हणून. हेरांतान संपूर्ण संतोष मेळना. जावंक बरो जायती युवक आमचे तरणाटे जायते फाटी चिंतात संवसार, म्हजी आवय बापी, म्हजी शिक्षकां, म्हजे बॉयफ्रेंड, म्हजो गर्लफ्रेंड ती आसात म्हाका संतोष करूंक. अशें आमचें एक्सपेक्टेशन हेरांतावन जायते फाटी काजरी जावची नवी जोडी जायतें एक्सपेक्टेशन. बरें थोडें एक्सपेक्टेशन आसच जाय, स्वप्नां आसच जाय जिविताक आसूं नजो म्हणना हांव. पूण थोडे फाटी दोगांय जोडी एक्सपेक्टेशनच काजर जातात पूण आनीकले तांचे एक्सपेक्टेशन संपूर्ण तृप्ती करूंक शकना. कित्याक मनशां जावन संपूर्ण तांची एक्सपेक्टेशन तृप्ती करूंक शकनात. कोणगी विश्वासघातन करता, कोणगी इन्कार करता, कोणगी दुखयता. आमचें हॅपिनेस आमी हेरांचेर बांदून हाडलें तर, आमचो संतोष हेरांचेर बांदून हाडल्या तर खंडीत आमी संतोश जावचे ना. संतोश म्हजो म्हजो चॉयस, म्हजी विंसोड. म्हाका हांवें संतोश करूं जाय तें एक डिसिशन. देखून एकलो चिंतपी अशें बरयता, when it rains I look for the rainbow, when it is dark I look for the stars म्हणून. केन्ना पावस येता हांव पावसा दोन पळयता, केन्ना अंधकार आसा थंय हांव नेकेत्रां पळयता. कित्याक हांव विजतां संतोशान आसूंक. जायते फावटी आमी हेरांक आसो दिल्यार आमकां पाटी आसो मेळटात. आमी वागा बरी केल्यार आनीकलोय वागा बरी करता. आमी कितें दिता तें आमकां पाटी मेळटा. रिएक्शन तशेंच संवसारांत. तूं बरी 4 उतरां कोणाडे उलयला तर तोय तुका बऱ्या उतरांनीच जाप दिता. आमी कशें प्रतिक्रिया दिता तशीच प्रतिक्रिया आमकां मेळटा. देखून म्हजो संतोश म्हजी जबाबदारी आनी ती म्हजी जबाबदारी हांवें बऱ्या तरान पाळली तर कोणासावनूच म्हजो संतोष काण व्हरूंक जायना. देखून सोमयानस जुआंवच्या वांजेलांत अध्याय 14 वळ 20 आनी 7 सोमी अशें म्हणटा, समाधान तुमचे थंय हांव दवरून येता, म्हजें समाधान तुमकां दिता. संवसार असलें समाधान तुमकां दिवंक शकना. म्हजें समाधान हांव तुमकां दितां. सोम्यान आमकां सगळ्यांक तें समाधान आमच्या काळजांत दिलां. संवसार तुमकां तें दिवंक शकना. संवसार तुमचें दान काण व्हरूंक शकना. केन्ना आमी सोम्या थंय ददोशी जाता, सोम्याक आमी चिकटून रावता आनी नीज पवित्र आत्म्याचें देणें समाधान आमचें घेवन घेता. तिसऱ्यान खरो संतोष म्हळ्यार एक पैण. तो शेवट न्ही. इट इज अ जर्नी, नॉट डेस्टिनी. खरो संतोष म्हळ्यार एक पैण. जायते फावटी आमच्या जिवितांत संतोषाच्या फाटल्यान आमी धांवता. संतोष आपणायना. आमी केन्नाय चिंतचे संतोष भविश्यांत आसा, फाल्यां आसा म्हणून. आमी भुरग्यापणार आमच्या आवय बापायनी शिक्षकांनी मार्क्स काड बरें शीक म्हणून म्हणलें. तेन्ना आमचे जायते जाणांनी आतांय जायतीं भुरगीं खेळनात आनी कितें करनात, ट्युशन तें हें म्हणून मार्क्स काडूंक एक पेस हाडटा. कित्याक बरे मार्क्स आयल्यार बरें काम मेळटा म्हणून. काम मागीर काम सोदचें काम मेळ्ळ्या उपरांत काजर जायचें. मागीर चेड्याक सोदचें, चेडवाक सोदचें. काजर जालें. काजर जाल्ल्या उपरांत बायल समाना, घोव समाना. आमी संतोष फाल्यां आनी खंयी सोदता. फाल्यांगी परवांगी आज कितें आसा तें आमी सोदिना. आज कितें आसा तातूंत दादोसकाय आमी पावना. देखून संतोष एक पैण, शेवट न्ही. जिवितांत आज कितें आसा तातूंत आमी संतोष पावचें. तुमी KSRTC बसार तुमी गेल्यार सडावत ड्रायव्हराच्या फाटल्यान एक बरयल्लीं थोडीं उतरां कन्नडांत ती DVGची. ಇರುವ ಭಾಗ್ಯವನೆನೆದು ಬಾರ ಎಂಬುದನ್ನು ಬಿಡು, ಇದೇ ಹರುಷಕ್ಕೆ ದಾರಿ म्हणून. ಇರುವ ಭಾಗ್ಯ कितें आसा तातूंत दादोसकाय पावो. आनी कितें उंदी म्हणलो आपलेस सोडू आनी संतोषाची वाट इस. एक ल्हानशी काणी हांव तुमकां सांगता.
एक राय आपल्या राज्यांत पासाया मारूंक गेलो आपल्या मंत्री सांगता. अशें तो येता आसतना एक कुटुंब घोव बायल आनी भुरगें भोव संतोशान आसलीं. तांच्या काळजाचो संतोश तांच्या मुखामळान परजळटालो. आनी राय म्हणालो मंत्रीडे हें कितें ही इतली संतोशान आसात ह्या गुडसिलांत आसल्या रे हांव रावल्यारांत आसा म्हाका संतोश ना न्ही हांचें सिक्रेट कितें हॅपिनेसाचें. ताका मंत्री म्हणालो दे आर नॉट मेंबर्स ऑफ 99 क्लब म्हणून. ती 99 क्लबाची मेंबर्स न्ही. रायाक शॉक जालें हो कितें म्हणटा तें कितें 99 क्लब म्हळ्यार कितें म्हणून मंत्रीडे रायान विचारलें. ताका मंत्री म्हणालो तूं 99 गोल्ड कॉइन म्हाका दी हांव सांगता तुका कितें म्हणून. गोल्ड कॉइन तूं म्हाका दी भांगाराची नाणयां हांव तुका सांगता. आनी रायान काण्ण ताका 99 गोल्ड कॉइन दिली. आनी मंत्रीन काणयली. आतां सांग म्हणालो हांव 3 म्हयन्या प्राण सांगता म्हणालो. आनी दुसऱ्या दिसा मंत्री वचून ही 99 गोल्डन कॉइन्स त्या कुटुंबाच्या बागलाच्या मुखार उडोवन आयलो एका चिलांत घालून एका पत्यान. सकाळीं उठलो हे कुटुंबाचो येजमान त्या संतोशान आसलेल्या कुटुंबाचो येजमान उठलो बागेल उक्ते करतनाच एक पोटली पडल्या. पोटली ताणें सोदली आनी ओपण केली. भांगाराची नाणयां आनी मेजूंक लागलो कितली आत 2-3 बटीन मेजल्या रे 99 तें एक नाणें खंय गेलें म्हणून सोदूंक लागलो सगल्यांनी घराच्या भोंवरी. हें कितें घाली 99 आसात आनी खंय आसा जेणे. मागीर बायलेक दिलें. बायलेनी परतुनी ते कावंट केली तातूंय 99 आनी हो दादलो एक नाणें खंय म्हणजे पडोन आसोंक पुरो कोणा म्हणून म्हयन्या घातले सगल्यांनी सोदून गेलो. मागीर रात्री ताका मेळूं ना आनी म्हणालो आनी एक गोल्डन कॉइन करीचे 100 जायचेच. आनी बायल हाका पळोवन म्हणाली ओ इल्लो पिसो जाला 99 कॉयनां गोल्डन कॉइन आमचे कडेन आसात आनी हो एका फाटल्यान सोदून आसा. हांव आतां तांतली 2 काण्ण वचून इल्लें शॉपिंग करून येता म्हणून ती वचून ती आमच्या सिटी सेंटरा वचून शॉपिंग करून आयली. आनी चर्को वा भुरगो तो म्हणालो पापाड इतली कॉइन आसात हांव एक गोल्डन कॉइन काडून एक स्मार्ट एप्पल फोन काडून येता म्हणालो. तोय वचून आनी दादलो आयलो घरा परतुनी दाळे कावंट करचें काम. एक दीस 2 कॉयनांत दुसरे दिसा 2 कॉयनां पुतान काडल्यान बायल्यान. आनी बायल भुरग्यां मदें लढाई सुरू जाली. आर्ग्युमेंट खंय गेलें तुवें कित्याक करशिल्लें तुवें कित्याक दवरलें तुवें कित्याक काडलें म्हणून. आनी दुसऱ्या दिसा राय आनी तसो मंत्री सोलोन येताना हांच्या घरा मुखल्यान येताना ही लढाई करनासात. तो पयलो आसलो संतोश ना. आर्ग्युमेंट आनी एकामेकाक दुरसोणें लढाई येन्स जावन आसा. आतां रायाक सरप्रायज जालें पोर इतली समाधानान संतोशान आसली न्ही आज कितें हांकां जालें म्हणून मंत्री ताणें विचारलें. ताका मंत्री म्हणालो आतां ती 99 क्लबाची मेंबर्स आहा. संतोश आमी फाल्यां सोदता कितें ना तांतू सोदूंक पळयता कितें आसा तांतू पळयना. आनी केन्ना आमी फाल्यां संतोश सोदता खंडीत आमकां संतोश मेळचा ना. आमी संतोशाचे सोदनार जाताले संतोश मेळिल्ली व्यक्ती जायना. देखून देवाचें उतर भोव क्लियर आसा. माथेवाच्या वांजेल अध्याय 6 वळ 30 आनी 3 अशें म्हणटा फाल्यांचें चिंतून खंत करिनाकात. फाल्यांची खंत फाल्यांक आयची खंत आजीक पुरो. पयलें तुमी देवाचें राज सोदा आनी तुमकां सगळें मेळटलें. आज आमी पयलें देवाचें राज सोदया. देवाच्या उतरांत देवाच्या ससायंत आमकां समाधान आसा. आमी वस्तू फाटल्यान फाल्यां फाटल्यान पोरवां फाटल्यान आनी एक व्यक्ती फाटल्यान धांवल्यां तर खंडीत आमकां समाधान संतोश मेळचो ना. नीज संतोश आसा देवा थंय आनी तो सोदया आनी देव आमकां तो दिवं दी म्हणून विशेश रितीन आज युवा जाणांचेर जायते युवा जण संतोशाक सोदून संवसारांत जायते एक्सपेरिमेंट करतात. पूण संतोश देवान आमच्या काळजांत दवरला. पवित्र आत्म्यान आमकां तो दिला. तो आमी रेकग्नायज करीत जाय विश्वासान बावडतान. आमेन.
सोम्या तुका दिवकी देहा सावकानीक मोची हाता बोटां जोडून तुका आडून येता उंडो दाका सोडोनी तुझ्या मोगाची मुठीने जीवन केलाय ते पावन पवित्र मानुद्रा तुझ्या मुठीने जीवन केलाय ते पावन पवित्र मानुद्रा तुझ्या म्हाका भेटून दिता स्वादिक तुझे सेवे सोम्या जावं लागता ये सोम्या तुका दिवकी देहा सावकानीक मोजी हाता बोटां जोडून तुका हाडून येता उंडो दाका सोडोनी तुझ्या मोगाची म्हज्या मोगाच्या भावन आनी भयणीनो तुमचें आनी म्हजें बलिदान सरपदेरा बापाक मानता तसलें जावं दी म्हणून मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मानाक आनी महिमेक आमचे आनी एके पवित्रच्या आदाबाक सर्वेस्पर मानून घेव जेजूच्या आनी आमच्या मोगाळ बापा तुझ्या पुताच्या नांवान आमी मागता ही आमकां करीपणी मेळटात म्हणून ताणें उदार मोगान आमकां बसयलां तर ताच्या नांवान आमी भेटयता ही देणी दयाळपणी मांडून घे म्हणून आमी मागता त्यास तुझ्या पुताच्या जेजूचे नांवी आमेन सर्वेस्प तुमचे सोवे आसो आमची काळजां उबारुया सर्वेस्पर आमच्या देवाक दिनवासुया सर्वेस्परा पवित्र बापा सर्वोदयदार आनी ससनाच्या देवा सरकाळी आनी सर्वदय आमी तुका दिनवासूंक फावो ओ कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो आमचे दिनवासनेन तुका कसलीच गरज ना तरी तुका आमी दिनवासता जाल्यार हेंच तुजें सामकां नेक देणें आमच्या दिनवासनाच्या प्रार्थनान तुजी वडवीक बिलकुल सडना तरी असलें प्रार्थना करून क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमीच तुजे कृपेन वाडत वेता देखून सर्ग आनी संसार आनी देवदूताचे दळबार तुका मान मागून तांच्या बराबर आमी तुजें कीर्तन निरंतरी गायता दरबारासो सर्वेस पोतू सरकानी संसार भरला तुझ्या वरी बाबा सगी तुका सगी तुका सगी तुका जय 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 सगी तुका सर्वेस्पराचे नावे येता ताका सगी तुका जय 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 सर्गी तुका बापा खरोच तूं पवित्र तुमच सगळ्या पवित्रपणाची सर तुझ्या पवित्रत्म्या दडून ही देणे पवित्र कर म्हणून आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपले कुशेन कश्ट मरोन ससंकेच्या आदी
ताणें उणो घेतलो, तुका दिवन वचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सुमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पणची. त्याच बरी जेवण जातस ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो आनी ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सुमेस्त घेयात आनी अंतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी सस्नीक कराराचें हें रगत. पातकाचें बक्षणें मेळच्या खातीर तुमचे पसत आनी सुमेस्त मनशा पसत तें वरावतलें. हें म्हज्या उडासाक करात. Bavarta so good purgatoria. सुमिया जेजू तुझे पर आम्ही सभारता, तुझे पूर्ण जीवन पण आम्ही प्रगटता. तुझ्या येण्या आम्ही बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सोडवण्याची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजे सेवा करूंक आमकां फावो केलाय देखून आमी तुका दिन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतला आमा समेस्ताक पवित्र आत्म्यावरी एकठांय कर म्हणून आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्या पृथ्वीचेर विस्तारले तुजो पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या बागेवन बापा, पिटर पावल आमची गवळी बापा आनी सगळे याजकी वर्गां बराबर तिका प्रतिमुखांत वाडय. पण जीवन पण बरवसो धरून मेल्यांत त्या आमच्या भाव भयणीची काकलूत कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातीन मेल्ल्या सोमेस्तांक तुजे परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आम्हा सोमेस्तांची तुज्या भुरग्यांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरे देवाचे मे संगती भगीवन धर्मदूत आनी सर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. Tias Jesu vorbi, tias Jesu sangata, tias Jesu tăi, पवित्रात्म्याच्या एकपणान सर्वोदेदार बापा, सर्वंदनांनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. देव आमचो मोगाळ बाप, ताका बापा म्हणून उलो मारचें बाग आमकां जिसून फावो करून दिला. आतां जेजू क्रिस्ताच्या आज्ञा प्रमाणे म्हणया, आमच्या बापा सिरगींच्या तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज समकाय, तुझी कुशी सर्गार जाता तशीच संवसारांत आसा. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या वगशिता तशें आमची पातकां वगोस आनी आमकां आताळणेन पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतलें आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतलें आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे बाग आनी आमच्या सोडवणारा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरोवशान अत्रतेल्या आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर पातकांतले सुटय आनी सर आकांतांतले वाटय. कित्याक रासवडली पदवी आनी महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुतांक म्हळें तुमकां शांती दिता आनी आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जियेताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. आमेन. सोम्याची शांती सदांकाल तुमचे सोवे आसो. तुमचे सोवे आसो. एकामेकाक संतोष, माया मोग आनी शांती आमी पाठोवया. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमचे कापूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमचे कापूत कर. देवाचे शेळये संवसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी.
पळया ही जावन आसा देवाची शेळी, संवसाराची पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयली आमी सर सुभागी. भितर येवचें म्हाका फावो ना, पूण तुज्या उतरांनीच म्हाका भलायकी केली. मोगा शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा. मोगळा जेजू, तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदिकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. दयाळाय सर्गीची दैविकानांका दोष करची पवित्र जीनाची. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा. आमच्या काळजांनी करबिरा माटय सांगा आमच्या पयला. सेवे स्पिरितान आमकां आवय दयेन सरका. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा. मोगाळ शांती सागोरा आमच्या दयाळ सोडवणारा. जेजू आमच्या पोसणारा लाभ जीवी जीवदातारा.
तुया प्रितियोन बापा तुझ्या पुताच्या नावाक मान दिवन सगळ्यांनी दिपी मोडची म्हणून तुवें येवजिलय हे तुझ्या मोगाचे योजना बसवतो दिनवर्सनाचो यज्ञ संभ्रम म्हणून जेजूच्या नांवांत आटापली तुजी सडवण सगळ्या मनशाक पावयताय म्हणून आमी मागता जेजूचे नांव घेवन ह्या संवसारांत जियोवंक आमकां फाव कर आनी मरतना तेंचं नांव विश्वासान उसारूंक सरकार तुका सस्नाची वाखाणी आमकां फावय म्हणून आमी प्रार्थिता त्याच तुज्या पुता जेजूचे नांवी आमेन. दयेकर बसात. आज नव्यानाचो 6 दीस आमी नियाळचो विशय जावन आसा तरणाटपणार संतोषांची सर तरणाट्यां खातीर मागचो दीस विशेश जावन आयच्या दिसा ह्या मिसाच्या उपरांत जावच्या आराधना वेळार सर युवकां खातीर आनी युवती खातीर आमी मागतले कित्याक तांच्या जिविताची जायती विंसवणी तांणी ह्या वेळार करूंक आसा जावंक पुरो तांच्या शिकपाची कामाची वा बरी सैरिकेची लग्न जिविताची वा दुसऱ्या खंयच्याय बेसाक समर्पण दिवची ती विंसवणी तांणी करूंक आसा बरी इश्टागात तांणी करूंक आसा बऱ्या शगुणांनी तांणी वाडोवंक आसा ह्या सर्व कारणां खातीर आयच्या ह्या दिसा सर्व तरणाट्यां खातीर आमी मागतले आनी आयचे हे मिसाचें बलिदान बेटेला आनी तशेंच आमा सर्वांक आशिर्वाद दिवचे प्रधान याजक जावन आसात बाप विजय डिकोस्ता कार्मेलीत याजक प्रस्तुत बेंगलोरांत ते वस्ती करन आसात आनी आपले डॉक्टरेट रिसर्च ते आतां करन आसात हांगासर येवन हे मिसाचें बलिदान भेटोवन आमा सर्वांक आशिर्वादीत करचे बाप विजय जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादां आमी तुजेर मागता तुज्या शिकपाचेर आनी तुज्या याजाकी मिसावांचेर आमी मागता देव बरें करूं फादर विजय. सहा बेटवणी केल्ल्या आमच्या याजाकाकी देव बरें करूं. ह्या हप्त्याचो ब्रेस्तार सर्व पिडेस्तां खातीर बेटयल्लो दीस जावन आसा प्रत्येक जावन 10:30 वरांचे मीस आनी सांजेर 6 वरांच्या मिसा वेळार आमी पिडेस्तां खातीर आमी मागतले तुमच्या घरांनी जर कोणी पिडेस्त आसा तर तांकां चलोवंक जाता तर वा बसोवंक जाता तर हांगा मिसा वेळार तुमी तांकां हाडचे प्रयत्न करात. आमी सर्व याजाक ह्या सर्व पिडेस्तां खातीर आमी विशेष रितीन मागतले मिसा वेळार. कुमसारात ह्या मिसा उपरांत जर तर कोणाकी कुमसारा जावंक जाय तर आमच्या इगर्जेच्या फाटल्या कुशेल्यान याजाक कुमसारीर बसल्यात ही कुमसाराची सेवा तुमी स्विकार करची. सर्व लागी खालती विनंती मीस जावन घरापाटी वेच्या पयले जेवण तयार जाला म्हज्या दाव्या कुशेन आसा थंय एक आमी शामियाना घाला थंयसर वेचे आनी जेवण सेवन घरापाटी वेचे. तुमकां सर्वांक बरो दीस मागता आनी जेजू बाळकाचे विस्तार आशिर्वादा. मिसाच्या उपरांत आराधन आसतलें. सर्व उबी रावया. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसो तुमचे सोवे आसो सर पोदेदार बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालो. वसनयात क्रिस्ताच्या शांतीन तुमकां धाडता. देवाचे उद्धार. प्रागाच्या बाळका जेजूचे नवेन मनशाच्या भुरग्या सांगाता हांवसो संतोष म्हणटा सोमी जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो सर तरांची गरज आनी तो मनशाक पावलो पिणा गूण कर नेण्याऱ्यांक शिकयलो जेजू मेस्त्री म्हणना वाडलो आतां ताच्या बाळपणान पावता चड तूं मान करताय तितलो चड आमचे सर ते सवा जेजू बाळकाक समर्पिया विशेष रितीन आज युवा जाणांक आमच्या बाळका जेजूक समर्पिया. युवा जाणांक बरो फुडार भविश्य शिकपांत बरी मोत काम सैरीक आनी आमच्या कुटुंबांत अशे सर युवा जण जायते फावटी जायत्या आवय बापायनी कंप्लेन करचें आसा आमकां आयकनात आमी सांगिल्लें आयकनात सगळ्या युवकांक युवतींक वाट चुकिल्ल्यांक
सक्तांगी ह्या वेळार आमी बाळूक जेजूक समर्पिया. बाळूक जेजू आमकां तांकां आपडोवन दी, तांकां गूण करून दी, तांकां जिविताची बरी दिशा दिवं दी म्हणून विशेष रितीन सगळ्या युवा जाणांक तुमी ह्या बाळका जेजूच्या पांया तळाक समर्पिया. ये भगवंत जेजू बाळका तुजी सर ज्या पितरान उगडपली आसता, तुजो हात बेसांव दिवंक उखल्लो आसता. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास सामकें तुजे विशीं सर्ग आतां तशें संवसार जावं. नामान मरिये कृपेन भरले समजी सांगता स्त्रियां मध्ये तूं सदैव आनी सदी फळची अशी जेजू. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी देवाचो पूत मनीस जालो. महिमा बापाक पुताक आनी पवित्र आत्म्यांक. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. जेजू बाळका आमचेर बेसांव घाल आनी आयक आमचें मागणें. ये अजापाच्या जेजू बाळका आमच्या बेजार काळजाचेर एक काकुळतीची दिश्ट घाल. सरपडून आमी मागता तुजे इतले बिरमोतेन बरोवलें मोवाळ काळीस आमची काळ. जेजू बाळकाक आमी अर्गन दिवया. ताणें ओतुल्ल्या सर आशिर्वादा खातीर, देण्या खातीर, उपकारा खातीर, विशेश जावन तरणाटपणाचें देणें आमकां समेस्त तांकां फावो केल्लें. आनी आमकांय तरणाटी भावां भयणी भुरगीं सगळां आसात. आनी ह्या बसोती आमी विशेष रितीन जेजू बाळकाक आमी अर्गां दिवया. ताणें ओतुल्ल्या सर आशिर्वादा खातीर. ये भोव उदार बाळोक जेजू तुजे सर पडटा. तुवें आमकां दाय दाखयल्या परते व्हड्या उपकाराक तुज्या कावडतीन आमची तुज्या आजापाच्या इमाची फात तुजी भक्त सगळ्यांनी विसरून दी. बागोनू जेजू बाळकाचें आशिर्वाद आमी जोडया. सोम्या जेजू क्रिस्त तुमचे सवे रावूं, तुमचें संरक्षण करूं, तुमच्या भितर रावून तुमकां सांबाळूं, तुमच्या मुखल्यान तो रावून तुमकां वाट व्हरूं, तुमच्या फाटल्यान तो रावून तुमकां राखूं, तुमच्या वयर रावून तुमकां आशिर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्याचे सवे जियेता आनी राज करता ससनाच्या ससना.